मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया हेडलायन्स. गोंयांत व्हडले नरकासूर, व्हडले आवाजाचे संगीत परंपरा जाल्या चालू. फोंडा आवाजाची कागाळ करतगच लासयली गाडी. पुलिसांच्या मुखार घडली घडणूक. फिडे बुद्धिबळ विश्वचषक 2025 गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर या काळात कार्यावळ. 23 वर्सां उपरांत ही प्रतिकात्मक सर्त परतली भारतात. राज्यभर पावस चालूच. सप्तकाच्या शेवटा मेरेन राज्याक येल्लो अलर्ट. बंगालाच्या उपसागराचेर उण्या दाबाचो वाठार जाता घटमूट. नुस्तेमाऱ्यांक दिल्या शिटकावणी. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दर वर्सा गोंयांत व्हडले नरकासूर, व्हडल्या आवाजाचे संगीत आनी उत्सव मनयतात. तरी ह्या बोवाळा खाला एक घडणूक घडली. दिवाळेच्या आदले दिसा ह्या उत्सवान अशांत वळण घेतले आनी थंयचे लोक गर्दी आनी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सापडले. पळयात पुराय बातमी. आयतारा राती लोक फामाद नरकासूर परंपरेचो अणभव घेवपाक भायर सरले. व्हडल्या नरकासूर आनी सकाळ मेरेन वायटाचे प्रतिकात्मक जाळण करून उल्लेखनीय सर्जनशीलता दाखयली. पूण अंदू वायटाचेर बऱ्याचे जैत मेळोवपा वांगडा एक दुख्खी घडणूक घडली. व्हड आवाजान लोकांची न्हीद पेड्ड्यार केली. 70 होणां एक ल्हानशी आवाजाची कागाळ पुराय अंधाधुंदीत रुपांतरीत जाली. पुलीस स्टेशना भायर कागाळदाराच्या गाडयेचेर फटाके फोडले. बॅकअप येवचे पयलीं गाडयेक उजो लायिल्ल्यान पुलीस कांय करपाक शकले नात. उपरांत कागाळदारान लुकसाणाचो अहवाल दिवपाक न्हयकार दिलो. धाकधूक घालप, कायदो आनी सुवेवस्था पुरायपणान फेल जाता काय कितें अशे जायते प्रस्न उप्रासल्यात. त्याच वेळार पणजेन परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. पुलिसांनी आता आपली कामां गंभीरतायेन घेवन व्हडल्या आवाजाच्या संगीताचेर कारवाय केली. रातच्या 11:30 वरांचेर काळजाचे दुयेंती, जाणटे आनी भुरग्यांक लेगीत शांत दिवाळी मनोवपा इतले शार शांत आशिल्ले. पूण विरोध अजूनय लक्षांत येतालो. माल्यांत साऊंड सिस्टम जप्त करतना पुलिसांक प्रतिकाराचो सामनो करचो पडलो. राजधानींत लेगीत अधिकार व्हडल्या बेधडक उत्सवांनी झगडूंक शकतात हाची स्पश्टपणान याद करून दिता. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी अरुण नाईक. कोलवा भायले लोक बेकायदो कोंब्याचे झूज केल्ल्यान अंधाधुंदी आनी बोवाळ चल्ला. अशा वावराक लागून झगडी जावंक शकतात अशें लोकांचे मत आसा. ह्या बाबतीत खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. थळाव्यांनी कोलवा पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. पूण अजूनय कसलीच कारवाय जावंक ना. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमची गोंयकार जे घेर घालतात आनी ह्या घेर म्हणले जाल्यार पिशे आनी ही जी घेर आसात ही गोंया बरोबर भायर कर्नाटका, महाराष्ट्राक, केरळाक हांगा जातात. आनी ह्या घेराचेर जी कसली घेर आसूं, बैलाची घेर आसूं या आनी कसली घेर आसूं हेजेर बंदी आसा. आनी ही बंदी फक्त महाराष्ट्रा कर्नाटकाक ना, त्यो गेम म्हण जाता. आनी गोंयाक ह्या घेरांचेर सगळी बंदी आसा. आनी हेजेर जर फाटल्या दिसांतून पळयलें आसतलें कितलीशे घेरांनी घातले कडेन कितलेशे जे तेजे पळोवपाक गेल्ले लोक मेले कडेन सुद्दां आसात. आनी अशी घेर जी आसात ही बैलांची न्हय आनी मनशाची घेर न्हय. आतां कोंब्याची घेर आतां कोंबे साले कडेन आसा आनी कोंब्याची घेर घालपाक जो दीस आसा वो दिवाळेच्या दिसाक हे घालतात. आनी हे जे घालतात हे कोलवा हांगा घालतात. आनी कोलवा हे सगळे ऑनलायन सगळ्यांक मेसेजी घालतात, व्हॉट्सअप ग्रुपाचेर घालतात. आनीक हेजेर लोक जे आसात हे सगळीशे लोक थंय येतात. आनी हे घालपी म्हण ते आमगे गोंयकार न्हय, गोंयचे भायले. आनी तेणी येवन बरो हांगा जो कोंब्याचो घेर जी आसा ही बरी घातले कडेन आसा. 4 ते 5 ग्रुप जे आसात ह्या हितून वयले तितू भितर तेणी नांव अशी दवरल्यात की पॉलिटिशियना वयल्यान नांव दवरले कडेन आसात. एक काँग्रेस, बीजेपी, गोवा फॉरवर्ड, त्याच बरोबर आरजी, आप अशें करून हेंची नांव दवरले कडेन आसात. टीएमसी नांव दवरले कडेन. ह्या नांवाचेर ही जी घेर आसात ही आतां कोंब्याची हांगा जाले कडेन आसात. राज्यांत धिरयांचो प्रकार उणो जाला पूण आतां कोंब्याचे झूज लायिल्ली दिश्टी पडटात. कोलवा अशीच घडणूक घडिल्ली दिश्टी पडली.
थळाव्यांनी कागाळ करूनय हाचेर कांयच दखल घेतिल्ली दिश्टी पडली ना. चोय आतां कितें जाता हो मुगेलो वाळो सेकंड वर्ड हांव रावता म्हणटा हिंगे एक इलिगल नाक जालो जाता आनी ते कोताय कोण सगळे झारखंडाचे टोटल झारखंडाचे 100-200 मायज लोक येता आनी ते थिंगा कॉक फायट घाताय. आतां कॉक फायट घायलें त्या कॉक फायटा लागून कितें जातलें तें देव जाण हेज्या मुखार सद्या जालें ना सद्या केस्तांव जाताय थिंगा चॅलेंज लायताय ते पयशांक गॅमलींग ते पयशांक गॅमलिंगान ते थिंगा गेर घाताय कॉक फायट घाताय आनी कितलेच कोण कितें घेवन येताय तेंगेलें सकाळीं ते 11:30 12 म्हणल्यार कशें स्टार्ट जाता आनी एट लास्ट 6 o'clock त्या दोना ते बंद कोताय सनसेट जाता त्या दोना आनी मॅस कोताय. म्हाका इतली भिरांत आहा एक दीस थिंगा मर्डर जायत म्हूण एकमुखार ते तोपून मारीत म्हूण कित्याक ते कोंब्यांक घेर घाताय त्या दोना सगळे आपल्यागे हातयार घेवन येताय कोण सुरी बी घेवन येताय त्यो हांवें चोयल्याय आनी त्यो रागा ओगोत तेंगे घाल जाल्यार पिलो ओगोत तेंचे पोटां आमी घायल जाल्यार एकल्याच्या आमगे वाड्यार नांव पिड्यार पयलीं सद्याक कोलये म्हूण तूं ना पिड्यार कसले वाड्यार आमगे जात म्हण जातलें. म्हाका कोणाचो राग ना हांव कोत्तें कोणाचे रागान कोना कोणाची रिवेंज घेवपाक कोना म्हाका कसलेंच प्रॉब्लेम ना कोणालेंच फकत म्हाका प्रॉब्लेम नाक जालो कोणाकाय हीच मुगे मॅसेज. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रन्युकार पळया फुडल्यो खबरो. फिडे बुद्धीबळ विश्वचषक 2025 गोंयांत जातलो. 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात गोंयांत जावपाचो आसा. 23 वर्सां उपरांत ही प्रतिकात्मक सर्त भारतात परतल्या. पळयात पुराय बातमी. ही कार्यावळ बार्देज आरपोरा हांगच्या रिओ रिसॉर्ट ह्या लक्झरी सुवातेर जातली. 83 देशांतले 206 खेळगडे नॉकआउट स्वरुपांत वट्ट $2 मिलियन इनामा खातीर सर्त करतले. विश्वचषकाचो वस्ताद फक्त किताब जिखतलो अशें न्हय तर 2026 वर्साच्या कॅन्डिडेट सर्तीत 3 सुवातींतली एक सुवात मेळटली. हे संवसारीक बुद्धीबळ सर्तीचे महत्वाचे पावल आसा. Today's ceremony marks a special milestone. The logo we are unveiling is a symbol of intellect. It carries the soul of Goa and the spirit of chess. It tells the world that Goa is ready to push this global championship with grace. The anthem adds another layer to the story. It captures our energy, our rhythm and our optimism. The music reflects that begins the heart of Goa. It will inspire every participant and every spectator who joins the FIDE World Cup 2025. From the Chess Olympiad in Chennai to the FIDE World Cup in Goa and now the Commonwealth Centenary Games 2030, India has become a trusted global destination for international sporting events. Every such event is not just about competition, it is about nation building. Goa today stands at the heart of the global celebration. The FIDE World Cup 2025 will feature 206 players from 83 countries across the world, which also includes 24 Indian players, the highest ever in the history of World Cup. And the rounds will start from 1st of November. Total 206 players from 83 countries will be participating in this tournament. And this tournament has a prize money of $2 million. So this is the only event in chess, official event, which is organized in a knockout format. So first 2 rounds will be played with a regular time control which is called a classical time control, and then if the match is tied, on the third day there will be a tie-break games. So this is an elimination and the finals will be played on 25th and 26th of November. So the 27th November will be the final day of the tournament. So we have 24 players from India who will be participating, out of which Luis Mendoza of course is from Goa. Then we have Yuva Deshmukh, who is only woman player from India who is participating in this tournament.
गोवा 365 खातीर इशाद शेख, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख. क्रिस्टियानो रोनाल्डो बुधवारा FC गोवा आड जावपी अल नाझर मॅची खातीर गोंयाक येवचो ना, पूण अजूनय उमळशीक चड आसा. येरादारी वळोवप, पार्किंगाचे निर्बंध घालप, निवासी पास एकठांय करप ह्या सारख्या सुरळीत कारवाये खातीर अधिकारी तयारी वाडयतात. FC गोवाचे CEO आनी पुलीस अधिकाऱ्यांनी फातोर्डा हांगा गर्दीचे वेवस्थापन, उजो पालोवपी दळ आनी मॅचीच्या दिसाची वेवस्था हांची माहिती दिल्या. As briefing for match tomorrow, football match jasa. To start at 3:15 gates will be opened as per the management. आणि 6:30 सुमार स्टाफ डिप्लॉय केल्या आणि ATS, PCR वॅन, पिंक फोर्स, IRBN प्लाटून प्लस आमचे सब डिव्हिजन, साउथ डिस्ट्रिक्ट सगळे धरून ऑल आर्म स्टाफ विल बी डिप्लॉयड एट द गेट्स. चेकिंग ऑफ टिकेट्स विल बी डन बाय मॅनेजमेंट, फ्रिस्किंग and the checking of people antecedents will be done by us at the gate. Basically 3:15 the gates will be opened as per the management. आणि ताणे म्हटल्यार जवळजवळ 16,000 लोक येवपाची शक्यता आसा. With the magistrate arrangements have been done. ताणे तांचो डिप्लॉयमेंट चार्ट दिल्या. प्रत्येक 2 गेटीचेर एक मॅजिस्ट्रेट डिप्लॉय करतले. CCTV cameras are at place, which is we are having a control room here. Evacuation plan also has been drawn. And in case of stampede, in case of fire accident, in case of explosives, we have got fire evacuation plans in place. There are PA systems which have been installed. And fire brigades are there. Medical arrangements are done. Ambulance is done. We had a meeting also with the district magistrate, and a discrete plan has been jotted down. Responsibilities have been fixed by the district magistrate ma'am. We also had an interaction with all the sub-division magistrates also, and all the stakeholders were also part and parcel of the meeting, and their responsibilities have been divided among them. Whole stadium area has been divided into sectors, zones, and the responsibility is given to the SP. There are 4 SPs deployed for this bandobast as in charge of all these sectors, and they will be managing and deploying staff as per the scheme. BDS team will conduct the checking of the stadium in view of the security aspect. Then parkings have been identified outside the stadium, and staff have been earmarked for this parking of vehicles. Besides, SP Traffic has circulated another scheme for the security and smooth flow of the traffic for the people who are going to come for this match. We have briefed our staff. We have told them to be very polite and very firm in their duties, and staff have been deployed well in advance before the match, so that no any untoward incident take place. Magistrate arrangement has been also done, and SDM will be personally present to look after these arrangements. As per our records, there are total 650 staff will be deployed. Besides, there will be a armed police battalion for any law and order issues. As against a normal game, where only 2 gates are open as entry points, for this game there will be 6 gates that will be operational, and namely so. For the VVIPs and the VIPs, the entry will be from gate number 1. Media entry will be from gate number 4. West upper entry will also be from gate number 4. North upper and lower may access the stadium from gate number 5. East lower may access it from gate number 6. East upper, south upper and lower and west lower may access it from gate number 8. With regards to parking, the V for Fatorda ground, the Don Bosco parking, SGPDA parking lot, SAG Joggers Park and swimming pool ground have all been made available, along with the Ravindra Bhavan as well. Spectators in the north, west, east, south stands may all park there. Media parking will be at Fatorda Church, and VIP parking will be opposite gate number 4 and 5, provided they have a valid pass. VVIP parking will be provided with inside the stadium. A detailed traffic plan with road closures and movement will be published in local newspapers on match day and on FC Go's social media website and on social media platforms.
There is an extensive list of prohibited items, which include power banks, cigarettes, lighters, selfie sticks, wooden sticks, coins, tin cans, musical instruments, sharp objects, hazardous substances, bags, glass bottles, umbrellas, helmets, flammable substances, metal containers, any liquid that may contain alcohol, outside food, DSLR cameras, weapons, illegal substances, any kind of powder, computer tablets, video recorders, laser pointers, fireworks, crackers, pet animals, megaphones, vuvuzelas, recorders or transistors, vapes or electronic cigarettes, whistles or flare guns. Please ensure you're not carrying any of them with you as you enter the stadium, as you may be requested then to discard this object. With regards to the entry procedure for spectators, we request that all ticket holders must have a physical copy for entry. There will be no mobile tickets or e-tickets that will allow guaranteed access. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गिरदोळी क्लबान कुडतरी पंचायत कप सर्तीत सान जुजेदी आर्यल एससीक हारयलो. 5-3 अशा गोल फरकांनी गिरदोळी क्लबान वर्चस्व गाजयले. कुट्टरी सेंट एलेक्स चर्च खेळामाळार जाल्ले कुट्टरी पंचायत कप सर्तीन गिरदोळी क्लबान साव जुजेदी आर्यल एससीक 5-3 अशा फरकान हारावन सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. राज्यभर हलको ते मध्यम पावसाचो अदमास हवामान खात्यान दिला. गोंया खातीर सप्तकाच्या शेवटा मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. बंगालाच्या उपसागराचेर उण्या दाबाचो वाठार घटमूट जायत आसा. हाका लागून दर्या देगेवयल्या वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडूं येता. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत चडशा वाठारांनी हलको तो मध्यम पावस पडलो. सांखळेन सगळ्यांत चड 43.6 मिलीमीटर, पेडणे, काणकोण आणि पणजे हांगाय पावस पडलो. पणजेन चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस आणि दाबोळेंत उण्यांत उणें 23.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जालें. फुडले 5 दीस गोंयांत पावस कायम उरतलो असो अदमास आसा. 23 ते 25 ऑक्टोबर मेरेन पावस मध्यम ते चड जावपाक शकता. गडगड आणि वीज पडटली. वराक 30 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळटले. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर खवळिल्ल्या परिस्थितीक लागून नुस्तेमारांक दर्यान वचचें न्हय असो सल्लो दिला. गोंया खातीर 25 ऑक्टोबरा मेरेन येल्लो अलर्ट. चडशा वाठारांनी हलको तो मध्यम पावस. बंगालच्या उपसागरांत उण्या दाबाची वेवस्था खर. 25 ऑक्टोबर मेरेन गडगड आणि वादळ. बुधवारचे तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.